2 ऑक्टोबर ते 19 डिसेंबर 2022 मजगती सरकारी शाळांक स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचे नाव दिवपाचो उपक्रम राबयतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी सांगलां. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आम्ही म्हटले की फाटल्या 15 ऑगस्टाच्या भाषणांतल्यान हांवें सांगलेलें की प्रत्येक शाळेक आम्ही स्वतंत्र सैनिकाचे नाव दिले वयतले म्हणून. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा 2 ऑक्टोबर पासून 19 डिसेंबर पर्यंत प्रत्येक शाळे खातीर आम्ही स्वतंत्र सैनिकाचे नाव दितले. आम्ही नावां सजेस्ट करतले. सिलेक्ट करपाचें काम हे पेरंट टीचर असोसिएशन किंवा स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आणि टीचर्स हांच्यांनीच आपल्या गावातलो जर फ्रीडम फायटर आसात जो त्या आमच्या गोय मुक्ती संग्रामान शहीद जाल्लो आसत किंवा गोय मुक्ती संग्रामाच्या उपरांतूय बी आसतलो की जो फ्रीडम फायटर की गावातलो आसतलो त्यांनी तेंय नाव दिल्यार जाता किंवा दुसरेंय नाव दिल्यार जाता, पण तेंच्यांनी ते नाव आमच्या हेडमास्टर किंवा टिचरांतून सजेस्ट करचे. ताचो व्यवस्थित रित्या बोर्ड तयार करून 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या शाळेत लायलो वयतलो म्हणून आम्ही त्या प्रत्येक शाळेक म्हणजे स्वर्गीय बाळाराया मापारी शाळा सरकारी प्राथमिक शाळा अशा पद्धतीची ती नावां आसतली जेणे करून म्हणजे त्या शाळेत वचपी भुरग्यांक आपल्या त्या फ्रीडम फायटराच्या बद्दलूय बी आपुलकी क्रिएट जातली. आम्ही जेका म्हणटा की राष्ट्रवादाकडे भुरग्यांक व्हरपा खातीर अशा पद्धतीचे डिसिजन हे सरकारात घेतलेले आसा.